दोन दुताच्या इतिहासावेले वाचप. सावलू सोम्याचे शिसांक बेंकडावंक आनी मारफार करूंक हुरहुरतालो. तो महायाज्ञिकाशी गेलो आनी हे वाटेच्यान आपणाक मेळटी ते पाटलावदारांक, दादल्यांक तशेंच बायलांक धरून जेरुसल्याक हाडूंक ताणें दामस्काच्या देवस्थानांक चिटी दी म्हूण मागलें. दामस्काच्या वाटेर शारा लागीं पावता पावता ओचित ताचे सोमभोंवती स्वर्गावेलो एक उजवाड पोरजोडलो. तो दोरनी शेवटलो आनी तेन्ना ताणें एक ताळो आयकलो. तो ताका अशें म्हणटालो, सावलू, सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय? तेन्ना ताणें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताण्यान जाप दिली, हांव जेजू, आनी म्हाकाच तूं दुमाडो दिताय? आतां उठ आनी शारांत वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें कोण तुका सांगतलो. ताचे बराबर प्रवास करताले ते थोटाकून मने जाले, कित्याक जरी ताणें ताळो आयकलो तरी तांकां कोणूच दिश्टी पडूंक ना. सावलू जमनीवेलो उठलो आनी ताचे दोळे उक्ते आसुनूय ताका कांयच दिसनासलें. त्या पासत दामस्का पर्यंत तांणी ताका हाताक धरून व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताच्यान कांयच पळोवंक नजो आसलें आनी तो कांय जेवलो ना आनी पियेलोय ना. दामस्कांत अनानायस नांवाचो एक शीस आसलो. दर्शनांत सोमी आपणा कडेन अशें उलयता म्हूण ताणें आयकलें. अनानायस. तेन्ना ताणें जाप दिली, हो पळय हांव आसां सोम्या. सोम्यान म्हणलें, उठ आनी उबो म्हणटात त्या रस्त्यार वच आनी जुडासाच्या घरांत तार्सुसाच्या सावलू म्हणलोल्या कोण एकल्याची खबर काड. तो मागणें करता आनी आपणाक नव्यान नदर मेळूंक अनानायस म्हणलोलो कोण एकलो भितर येवन आपणाचेर हात दवरता म्हूण ताणें दर्शनांत पळयलां. तेन्ना अनानायसान म्हणलें, सोम्या, ह्या मनशा विशीं आनी जेरुसल्यांत तुज्या भक्तांक ताणें कितले कोश्ट दिल्यात ते विशीं जायत्यांनी म्हाका सांगलें आनी तुजें नांव घेतोल्यांक धरूंक म्हूण मुखेल याज्ञिकांनी कोर्टची पदवी घेवंक तो हांगा आयला. सोम्यान जबाब दिलो, तरी आसतना तुवें वचूंकूच जाय, कित्याक अनभावार्थ्यां तशेंच राजा मुखार आनी इस्रायल पुरचे मुखार म्हजें नांव परगटूंक हो मनीस म्हजे विचून काडलोलें हात्यार. म्हज्या नांवा पासत ताणें कितलें सोंसूंक पडटलें तें हांवूच ताका कळीत करतलों. तेन्ना अनानायस गेलो. तो घरांत भितर सरलो आनी रोखडेंच सावलूचेर आपले हात दवरून ताणें म्हणलें, सावलू बावा, तुजी नदर तुका पोत्ती मेळूंक आनी तूं पवित्र आत्म्यान बरोंक तूं येतलोय ते वाटेर तुका दिश्टी पडलो त्या जेजून म्हाका धाडला. थंयचे थंयच सावलूच्या दोळ्यांतलीं कवळां कशी भूंय पडली आनी ताका नव्यान नदर आयली आनी उठून ताणें पवित्र स्नान घेतलें. जेवल्या उपरांत ताका नव्यान घोटाय मेळ्ळी. दामस्कांत शिसां बराबर थोडे दीस सारले उपरांत जेजू देवाचो पूत म्हूण तो देवस्थानांनी रोखडोच परगटूंक लागलो. सोम्याचें उतर, देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान पुरगूट करात. समेस्त लोकांनो, देवाक वखाणात. सर्वय पोरसांनो, यावेक नांवाडात. जबाब, सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान पुरगूट करात. ओचोल मोगाची ताची धीर खुशी
दयाळ आमचो देव, सासणांक विस्वाशी. जबाब: सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान पोरकूट करात. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सोवें रावता आनी हांव ताचे सोवें रावतां. जुवांव परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुदेवा मोदें वाद विवाद जालो. तीं एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, आरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे. देखून जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सच सांगतां, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस खाले बगर आनी ताचें रगत पियेला शिवाय तुमचें सोवें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सोवें सासणाचें जिवीत आसा आनी ताका निमाण्या दिसा हांव पुनोवन जिवंत करतलों. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सोवें रावता आनी हांव ताचें सोवें रावतां. जसो जीव ह्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसां, तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गार तावन देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वल्यांनी माना केलो आनी तरी तीं मरून गेलीं. तशें हें न्हय, हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. हें ताणें काफरनांत शिकयतना देवस्थानांत म्हणलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, हो उंडो खातात तीं सासणाक जिवी आसतलीं. नियाळाक आदार. सावलू आपली दिशा चुकयता. बोळ ताका ना कशें दिसून येता. ताचे लागीं वाड करून न्हय, पूण ताका जिवीत दिवन अनन्यास थंय येता. ताचेर हात दवरता, ताची भिरांत काडटा आनी सावलू परत बोळान भरता. शीश जावप म्हणल्यार पयलो घडयेक तूं पडलोलो आसत, पूण खऱ्या देवाचो खरो पाटलाव करून तूं एके नवे दिशेन वयर सरता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आस्वासन दिवन सांगता, जिव्या उंडाक शेवल्यांक सासणीक जिविताचें भांडार उक्तें. जेजू आपुणूच जिवो उंडो म्हूण दाखोळ करता. म्हणल्यार आपुणूच देवाचें उतर संवसारांत येवन भुकेन आनी थानेन आसलोल्यांक समाधान दिवंक आयला, पूण स्पश्ट करता. तर सासणीक जिवीत जिवंक ह्या उतराची उंड्याची गरज म्हूण दाखोळ करता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी फकत आमच्या काळजांत जेजूक शेवूंक दिसपट्टी मिसाक वचोंक पर्यंत करुया.